जो देवानी जेजूक मारूंक फातर विंसच्या ताका फातरांक धरूंक आनी मारूंक चिंच्या तांच्या मनोभावांत जेजूक समजोवच्यांत तांचे असक्तपण जळकता. जेजूच्या उतरांनी विश्वास उदेवचे प्रास जेजूच्या उलोवण्यांत तांकां देवनिंदा जळकता. आयचे सुवार्तेंत जेजून आपणाचेर मांडलेलो देवनिंदेचो आरोप नाजुकायेन फुड केलो. जेजून आपूण देवाचो पूत म्हणल्याक वा आपूण बापान धाडलोलो म्हणून निरंतर जेजून आपणा आनी बापा मदलो विशेष संबंध विवरिल्लो आयकून जो देव जेजू देवनिंदा उलयता म्हणून शिणतात, ताका फातरावंक सोदतात. ह्या वेळी जेजू तांकां कीर्तन 82:6 हांगासर दिल्ली उतरां सांगून म्हणजे हांवें म्हळें तुमी देव, तुमी सगळे परमोन्नत देवाचे पूत ही उतरां उल्लेख करून देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयलेली गजाल तांचे समोर हाडता. अशें देवाचें उतरच उलोवच्या जेजून आपणाक देवाचो पूत म्हणल्यार चूक ना म्हणून रुजू करता. हाच्याकी चड करून जेजू जो देवांचे आनी विशेष करून आमचें गुमान आपल्या कामा कुशीन वडता. जेजून केल्ली आश्चर्यां आनी महत्कार्यां सर्व ताचें देवपण परगडता, ती देवाक परगडता. देवाची महिमा जेजूच्या महत्कार्यांनी परगट जाता. हे जुवांचे सुवार्तेंत धर म्हूण दिसता. जेजूच्या महत्कार्यांनी देवाचेंच काम व्यक्त जावचें पळयल्ल्याक मात्र जेजूक सतमानूंक जाता. जेजूच्या कामांनी सतमानचो जेजूकच सतमानता. जेजूच्या उतरांक सतमानिता तो ताची महत्कार्यां वा कामां पळोवन तरी ताणें जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखूंक जाय म्हूण सुवार्तेंतलो जेजू उलो दिता. जेजूच्या कामांनी आनी आश्चर्यांनी बापा आनी पुता मदलो मोग वा संबंध व्यक्त जाता म्हणून दाखोवचो. बाप जेजूतय आनी जेजू बापातय आसा म्हणून दाखोवचो सुवार्तेचो संदेश आज सुवार्तेंत जारी जाता. हो संबंध समजनासलो जेजूतय देवनिंदा देखता. हो संबंध पळोवचो जेजूक सतमानूंक पावता.